सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण गोयच्या मायनिंगेचे ऑक्शन जावंक शकता। ऑक्शनाक लागून गोंया भायल्या कंपन्यांक गोयची दारां उक्ती जाल्यात। एकूणच हाका लागून गोयचे शिस्तबद्ध मायनिंगूय धोको निर्माण जाला। भविष्यात कितें वाडून दवरला हो प्रश्न जसो गोयचे खण मालकांक, मायनिंग डिपेंडंट आनी बाकीच्या लोकांक जसो पडला तसोच गोयच्या पुलिसांकूय पडला। मायनिंग बंद जायत जाल्यार गोंयांत मोठ्या प्रमाणात बेकारी वाडटली। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचेर बरो उपाय काडूंक ना जाल्यार मायनिंग लीजांचे ऑक्शन जातले आनी गोंया भायल्यो कंपन्यो भितर येवंक शकता अशें एक सिनियर पुलीस ऑफिसर प्रुडंटा कडेन उलयलो। सरत जाल्यार ते भायले कॉन्ट्रॅक्टर, कामगार, ट्रक हाडूंक शकता। हाका लागून वेगळो इश्यू तयार जावन कायदो वेवस्थेचेर परिणाम जावंक शकता अशें हो ऑफिसर उलयलो। पगार आनी ट्रान्सपोर्ट रेटी वयल्यान फाटीं मोठो वाद जाला। मायनिंग कंपन्यांनी हो प्रश्न कांय प्रमाणात सोडयल्लो। ट्रक मालक, कॉन्ट्रॅक्टर आनी चडशे कामगार गोंयकार आशिल्ले, ताका लागून हो प्रश्न सुटलो। पूण आतां भायल्यो कंपन्यो थळाव्यांचे आयकतले काय, थळाव्यांक समजून घेतले काय हो प्रश्न आसा। गजाली जाग्यार पडूंक ना जाल्यार परत परत वाद जायत रावतले अशें दुसऱ्या ऑफिसरान सांगलें। सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरीचो आमी आदर करता, पूण गोंय सरकार आनी केंद्र सरकारान गोंयची मायनिंग गोंयकारांचेच हातान उरपा खातीर बरो उपाय काडीत जाल्यार गोंयचे बरें जातले अशें पुलीस ऑफिसर उलयले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।